नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान. म्हाका पुलिसांनीच हुबळी व्हरून सोडलो. म्हजो एन्काउंटर करपाची दिल्ली धमकी. सोडपाक 10 ते 12 पुलीस वांटेकार आसात. हांव सरेंडर जाता पूण पुराय प्रकरणाची सीबीआय चवकशी करची. जमीन हडप प्रकरणातलो आरोपी सिद्दीकी सुलेमानाचो व्हिडिओ व्हायरल. कॉन्स्टेबल अमित नाईक सोडून कोणाचेच नाव ना. डीजीपी आलोक कुमार उलयलो. सर, हांव सिद्दीकी खान उलयतां. म्हाका SITसून धाडोवपाचें काम, धांवपाचें काम आनी थोडे PSI आनी SITचे 2 कॉन्स्टेबल आनी IRBचे 2 कॉन्स्टेबल हेंच्यांनी सगळे मेळोन म्हाका थंय आनी IGP आनी हेंच्यांनी म्हाका पांयाचेर भरपूर मारले. सर, परचेस केल्या, म्हाज्या नांवार केल्या म्हणून म्हाज्या नांवार कर, हांव मनीस दिता, मनशाच्या नांवार कर तसो म्हणून येवन म्हाका ते रातचे 11 सुमार हांव वयचे पयले सर हांव वचूंक ना. म्हाका हेंच्यांनी धाडून घातल्या. ते दुसरी म्हाका भरपूर मारल्या. सर, एक केस तरी CBIक दिता. हांव सरेंडर जावपाक रेडी आसा. CBI इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय सर. 142 केस नंबर 142/2022 आनी हे धांवल्या म्हणटा पळय हेंच्यांनी म्हाका धाडून घातल्या. हांव धांवना सर. म्हाका हुबळी पर्यंत पुलिसीन पावयला. डीजीपी म्हणटा एका आरोपीच्या व्हिडिओक महत्व दिवचे न्ही, सत्यता तपासता. देखो वो क्रिमिनल का वीडियो है तो अभी और भागा हुआ है। अगर उसको कुछ कहना है आके जब कस्टडी में आएगा फिर देखेंगे, उससे बात करेंगे। सर वो कह रहे ठीक हैं है, पर अभी उसके स्टेटमेंट के आधार पे उसका कितना संज्ञान लेना है नहीं लेना है क्वेश्चनेबल चीज़ है ना। अगर वीडियो जारी कर रहा है इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके अंदर में जो कुछ कहा गया सब सच है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी तो चल रही है ना। और उस इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स हमारे सामने इमर्ज हो रहे हैं उसके आधार पे हम एक्शन ले रहे हैं। जैसे जिस कांस्टेबल का ये आया कि भाई वो लेके गए तो सबको मालूम है, वीडियो भी आपने देखा है, उसको ऑलरेडी हमने डिसमिस किया है। एक हेड कांस्टेबल जो गार्ड इंचार्ज था उसको सस्पेंड किया है। और भी किसी की अगर इन्वॉल्वमेंट सामने आएगी तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडेंट. गोंय मुक्ती खातीर झगडलेल्या 15 हुतात्म्यांच्या फामिलींचो सरकार भोवमान करतलो. पोर्तुगीजांच्या राजवटींतल्यान गोंयाक मुक्त करपाक गोंयच्या तशेंच गोंया भायल्यान आयिल्ल्या आनी सुटके झुजांत हुतात्मे जाल्ल्या 15 जाणांच्या फामिलीक येता त्या गोंय मुक्ती दिसा सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर आनी दरेकी 10 लाख रुपया दितले म्हूण मुख्यमंत्र्याची घोशणा. 63वो गोंय मुक्ती दिन सेलेब्रेट करता आसतना म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता की पुराय गोंय मुक्ती संग्रामांत जवळपास 73 मार्टियर्स म्हणजे जांकां वीरगती प्राप्त जाली त्या 74 मार्टियरा पैकी आमी जवळपास 15 जाण लोक जे आयडेंटिफायड केले. बाळाराया मापारी हे, कर्नल बेनीपाल सिंग, बसवराज हुडगी, शेषराज वाडीकर, तुळशीराम हिरवे गुरुजी, बाबूसो केशव थोरात, सखाराम शिरोडकर, रोहिदास मापारी, यशवंत अगरवाडेकर, बापू विष्णू गावस, रामचंद्र नेवगी, बाळा दोंडू परब और लक्ष्मण वेलिंगकर, केशव श्री टेंगसे और परशुराम आचार्य आनी 15 जाण लोक जेंचे फर्स्ट लिगल हेर जे हयात आसा तांकां फेलिसिटेट करपाचें. तांकां आमी ऑलरेडी 10 लाख रुपयाचो चेक येता त्या 18 डिसेंबराक म्हणजेच आमच्या गोंय मुक्ती संग्रामाच्या आदल्या दिसा आनी तांकां खातीर परत एकदां फेलिसिटेट करप हें आमी थारायलां की गोंय सरकारा वेळार जे महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ले तांकां काय तेन्ना पेन्शनूय दिवंक नाशिल्ली. तेद्या वेळार बाळाराया मापारी सारकेल्याक म्हणजे तेद्या वेळार तांकां पेन्शनूय मेळूंक शकूंक नाशिल्ली. घडये कदाचित हे फ्रिडम फायटर्स आसा हांच्या फर्स्ट जनरेशनाक तेन्ना नोकऱ्योय बी दिवना किंवा तांकां नोकऱ्योय मेळूंक ना. म्हणजे खऱ्या अर्थात गोंय मुक्त संग्रामांत जेंच्यांनी वांटेकारी जाले, आपलो प्राण खऱ्या अर्थात प्राणांक लायलो, तांकां एक्चुअल बेनिफिट्स जे मेळूंक जाय आशिल्ले ते तांकांय मेळूंक ना, तांच्या फर्स्ट जनरेशनाकूय मेळूंक ना, तांकां तितलो आदर रिस्पेक्ट हो मेळूंक ना. म्हणून 63 वर्सां उपरांत काय जायना म्हणजे म्हाज्या सरकारान डिसिजन घेतलें. म्हापशा आशिल्ल्या डिटेन्शन सेंटराचेर गोंय सरकार दर म्हयन्याक 15 लाख मायज रुपया खर्च करता.
वेगवेगळ्या उल्लंघना खातीर ताब्यात घेतिल्ले 18 विदेशी सद्याक ह्या डिटेन्शन सेंटरात आसात. समाज कल्याण खातें ह्या 18 जाणांच्या जेवणा खातीर दर दिसा सुमार दरेकी 480 रुपया मोडटा. ह्या 18 जाणांचेर नदर दवरूंक थंय 18 पुलीस आनी खात्याचे 6 स्टाफ आसात. खासा रिपोर्ट. गोंयांत दर वर्सा जायते विदेशी पर्यटक येतात. मात कांय विदेशी लोकांक गोंयांत ओव्हरस्टे खातीर जाल्यार कांय जाणांक फटीची कागदपत्रां दिवन आयिल्ले खातीर धरतात आनी उपरांत ह्या म्हापशेच्या डिटेन्शन सेंटरात दवरतात. कागदपत्रांची पडताळणी केल्या उपरांत FRRO ह्या विदेशी नागरिकांक तांच्या संबंधीत देशांनी परत धाडटात. म्हापसा डिटेन्शन सेंटरात सद्याक 18 विदेशी नागरीक आसात, जातूंतले 8 दादले आनी 10 बायलो आसात. हातूंतले कांय जाण युगांडा, नायजेरिया, रशिया आनी पोर्तुगालचे नागरीक खंय. समाज कल्याण खात्याच्या म्हायती प्रमाण राज्य सरकार दर एका विदेशी नागरिकाचेर लाखांनी रुपयांचो खर्च करता. डिटेन्शन सेंटरांतल्या पुलीस कर्मचाऱ्यांचो आंकडो पळयल्यार 1 पुलीस निरीक्षक, 2 पुलीस उपनिरीक्षक, 4 पुलीस हवालदार, 6 बायला पुलीस हवालदार आनी 3 गार्ड अशें मेळून वट्ट 18 पुलीस. तशेंच समाज कल्याण खात्याचे कर्मचारी लेगीत ह्या डिटेन्शन सेंटरात काम करतात. तातूंत डिटेन्शन सेंटराचो अधीक्षक, 1 अपर डिव्हिजन क्लार्क, 2 लोअर डिव्हिजन क्लार्क, 1 मल्टीटास्किंग स्टाफ आनी 2 सफाई कर्मचारी अशा 60 जाणांचो समावेश आसा. समाज कल्याण खातें दर दिसा एका विदेशी नागरिकाच्या जेवणा खातीर सुमार 480 रुपया खर्च करता. हे शिवाय खातें येरादारी सेवेचे पयशे लेगीत फारीक करता. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण राज्य सरकार डिटेन्शन सेंटराचेर खंय दर म्हयन्याक सुमार 15 लाख मायज रुपया मोडटा. डिटेन्शन सेंटराची थापणूक 2018 जाल्ली आनी ते उपरांत आयज मेरेन 140 परस चड विदेशी नागरिकांक तांच्या संबंधीत देशांनी परत धाडल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी सौरव शिरोडकार. अंजुणा ग्रामसभेत क्लबांच्या साऊंड पोल्युशन इश्यू वेल्यान परत बोवाळ. रातभर DJ पार्ट्यो चलतात म्हूण थळाव्यांच्यो कागाळी. लोकांक खंय रातभर न्हीद ना, ताचेर कारवाय करची म्हूण थळाव्यांची मागणी. कांय रेस्टॉरंटांनी आपल्याक क्लब चलोवपाक परवानो दिवचो म्हूण अर्ज केला. तांकां थळाव्यांचो विरोध. रेस्टॉरंटवाल्यांनी मागिल्ली क्लबां खातीरचे परवाने दिवचे न्हय म्हूण ग्रामसभेत थाराव. न्यू एक क्लब हा म्हणजे क्लब न्हू तो एक्चुअली तेणी NOC घेतला रेस्टॉरंट म्हणून, पण स्पॉटार तेंच्यांनी क्लब हो बांदला तो इंडोर. ते तेंच्या सायडीक शेजारी आहा ते म्हणटा फाल्यां तेजे प्रॉब्लम जावं शकता, पार्किंग ना हें ना. सो ताका सांगलां आमी नेक्स्ट वीक वील हे इन्स्पेक्ट आनी कितें आहा ते तांकां मागीर सांगता फुडें इन्स्पेक्शन काडटा. पळय तेजे खातीर आमी खूब एप्लिकेशनां केली, पुलिशेक केली, मागीर पणजे हेडक्वॉर्टरान धाडली. सगळे आमी तांकां कंटिन्यू आमी आमचो फॉलोअप आहलो, पूण खंय ना खंय तांकां दिसता की तेची एक्शन जायना म्हणून. पूण आमच्या वाटेनसून आमी फूल तांकां सपोर्ट करता, पूण मे बी आतां उरलेले डिपार्टमेंट आहा ते तांकां सपोर्ट करिनासतले. त्या थोडे क्लब आहा ते रेजिडेन्शियल एरियेन आहा ते प्रॉब्लम चड करता. आमी म्युजिकाचेर एगेन्स्ट ना. वी लव म्युजीक. गोवन्स आर बोर्न विथ म्युजीक एंड आय एम ऑल्सो लवर ऑफ अ म्युजीक एंड आय लव टू डान्स ऑन म्युजीक. सो म्युजिकाचेर आमी एगेन्स्ट ना, बिलकुल ना एगेन्स्ट. बट देर इज अ लिमीट सगळ्यांकूय. क्लबांक, डिस्कोक, सगळ्या. क्लब म्हणजे कितें आनी रेस्टॉरंट म्हणजे कितें. रेस्टॉरंटान सॉफ्ट म्युजीक आमी वयता खंयच्या रेस्टॉरंट वेरी सॉफ्ट म्युजीक आयकता आनी बसता, जेयता, खाता. हेच रेस्टॉरंट आसता पळय ती आतां कितें करता, व्हडले स्पिकर लायता, तांकां ओन्ली थोडेच म्हणल्यार 15. पूण आयज काल कितें जालां, 50 वॉटाचे लायना ते बियॉन्ड 100 आनी व्हडले रेस्टॉरंटान लायता. हे रेस्टॉरंटान लायता जाल्यार आनी व्हडले क्लब आहा ते कितें करतले, हेच्या परस डबल लायता. रुमडामळ दवरले बांगलादेशी रावतात, ताचेर सरकारान कारवाय करची, नाजाल्यार आमी तांकां भायर काडटात, दवर्लीचो पंच विनायक वालावलकार उलयलो. बांगलादेशांत हिंदूंचेर जावपी अत्याचार थांबपाक जाय. दवरले बांगलादेशा विरोधात बावटो लासून निदर्शनां. जे आमचे
हिंदू भाव आसा, भयणी आसा, आवय बापूय आसा आमचे पूर्वज, तांकां थंय अत्याचार करता, त्रास करता, बलात्कार जाता आनी आमी सगळे हातीर हात धरून उबे रावल्या. खरेंच आमच्या गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाक जाय. एक्शन घेयना जाल्यार म्हाका खबर ना हांगा कितें जातलें तें. वयर राजा सिंगान सांगलें 15 मिनटां खातीर फक्त बॉर्डर ओपन करा. हांव म्हणटा 15 मिनटां ती ओपन करा. आमी म्हाका भुरगे साफ करता. जे बांगलादेशी आमच्या गोंयांत, आमच्या भारतांत, आमच्या रुमडामा गांवांत आसा तांकां कापासतात आमचे सगळ्यांक काडून पिनून उडयतले. हावजीमोटान आमचे रुमडामान जितले बांगलादेशी आसा आमचे कडेन कापासतात आसा. सांगता पुलिसेन आनी म्हाज्या हिसपान सरकारान हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. हो आवाज वयर पर्यंत पावपाक जाय आनी बांगलादेशाचेर एक्शन घेवपाकूच जाय, नाल्यार सगळें काय उगी रावपाना. ह्या नातालांक खंयचोय गोंयकार बेघर आसूंक जायना म्हूण आमची मोख दवरल्या. स्ट्रीट प्रॉव्हिडन्साचो ट्रस्टी डॉनाल्ड फेर्नांडीस सांगता. बेघर आनी मानसीक दुयेंस आशिल्ल्या गोंयकार आनी बिगर गोंयकार लोकांक रेस्क्यू करपा खातीरची ही मोहीम 14 ते 24 डिसेंबर मजगतीं चलतली. आसरो जाय आशिल्ल्या वा मानसीक दुयेंस आशिल्ल्या मनशा विशीं कोणाकय खबर आसल्यार तांणी लागींच्या पुलीस स्टेशनांत कळीत करचें म्हूण फेर्नांडिसाचो लोकांक उलो. सो आमी एक ड्रायव्ह इनिशिएट केला विथ गोवा पुलीस. तांकां सगळ्या इन्स्पेक्टराक सांगलें आमी की तुमकां हे कोण गोंयकार जे मेंटली अनसाउंड मायंड आहा, जे पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इफ यू फायंड हिम इन एनी पार्ट ऑफ गोवा वी आर रेडी टू शेल्टर देम. पूण आमी डायरेक्ट तांकां उखलूंक जाय. तुमचें कितें करूंक जाय, तुमकां तो फोटो मारून काय व्हिडिओ मारून आमकां धाडूंक जाय. आमचो वॉट्सॅप नंबराचेर 8380097564. आमी तुका एक रिप्लाय दितले. ते रिप्लाय घेवन तुवें नियरस्ट पुलीस स्टेशना कडेन वचोंक जाय. ते पुलीस स्टेशनार सांगपाचें बाबा हे मनीस आहा, पुलीस आमकां कॉन्टॅक्ट करतले. तुमी पुलिसाच्या फाटल्यान लागूंक जाय, बाबा हेका मातसो फोन कर. पुलीस तांकां उखलतले, पेपर वर्क करून पुलीस आमकां कॉन्टॅक्ट करतली. फुडें मागीर आमी कॅरी फॉरवर्ड करतले. सो हे आतां 9 दिसांनी लोक अशे थंडी मातशें वाडलो सकाळी फुडें, ट्रॅफिकूय वाडलो, ट्युरिस्टूय वाडले आनी होमलेसूय वाडटलो रस्तो. सो क्रिसमस फेस्टिवल फॉर अस इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्वीट्स, द म्युजीक, द सावंड, द एंटरटेनमेंट. वी शूड ऑल्सो be able to do something for people who are not in their senses, and especially in the big cities of Margao, Vasco, Penji, Mapsa, there are a lot of Goans sleeping on the street, lost their mind. They don't look very clean. We think they are all ghati, or we think they are all outsider, which is not the matter. They are all Goans. So our request to people through media, through different channels is, if you see any homeless Goan person with mental disability roaming around in Goa, you have a duty to send us the pictures, send us the video, contact the nearest police station, see that the police come and verify. You have to spend some time, you have to have some patience. बेश्टो फोटो मारून धाडून आमी हांगाच्यान तिंगाच्यान हांगा भोंवंक जायना. आमची ऑलरेडी कामां चालू आहा. सो इट्स अ रिक्वेस्ट दॅट लेट अस सेलिब्रेट क्रिसमस. लेट अस थिंक अबाउट द पुअर. लेट अस थिंक अबाउट पीपल ऑन द स्ट्रीट्स. Let us think about people who have lost their mind for various reasons. Our priority is Goans, but we will also consider non-Goans. गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो अध्यक्ष आनी सेक्रेटरीचे वाजला. सेक्रेटरी रोहन गांवस देसाय म्हणटा आपल्याक विश्वासात घेवच्या आदी अध्यक्षान AGM आपयली. कोणाकूच विश्वासात घेना म्हूण आरोप. अध्यक्ष विपुल फडके म्हणटा आरोप फटीचे. सेक्रेटरी आपल्या अधिकारांचो दुरुपयोग करता. AGM आपोवपाचो अध्यक्षाकूच अधिकार आसा. सो आतां आमी परत ती केन्ना AGM कंडक्ट करया, केन्ना आमी परत कन्वीन करया. सो ताजे खातीर परत मिटींग आपयली. तेन्नाय खंय तरी आमचो प्रेसिडेंट पावूना ऑर रिजन अननोन, म्हाकाय खबर ना कित्याक लागून येवना तो. सो म्हाकाय तेणी कांय पळोवना. नोटीस ऑफ स्पेशल जनरल मिटींग म्हणून एक हो नोट क्लबाक पावलो. एंटायर मॅनेजिंग कमिटी वॉज केप्ट इन डार्क. जे रिपोर्ट्स आसता, ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बीन जे इम्पॉर्टंट मॅटर्स आसा ते दॅट वी हॅव टू फर्निश इट टू द AGM घेयनासतनाच हो स्पेशल जनरल मिटींग कितें बरें करतलो जाल्यार पयशे मोडचे पडटले. बेश्टे काय जावं फुकट कोण हांगा सर्वीस दिवपाक कोण ना हांगा. मॅनेजिंग कमिटीचे मेंबराक जर टार्गेट करता जाल्यार ते बाबा तूं पर्सनल करतलो काय तूं प्रोफेशनल करतलो. प्रोफेशनल लायफ आनी पर्सनल लायफ मिक्स करप. Constitution gives enough power to the President to call for a special general body whenever he thinks necessary. General body असो, special general body असो, managing committee meeting असो or खंयची meeting असो,
इट शूड बी विथ द कन्करन्स ऑफ द चेअरमॅन. एका वाटेन हांव म्हाजी पावर यूज करता आनी स्पेशल जनरल बॉडी आसयता, दुसऱ्या वाटेन सेक्रेटरी आपली पावर अब्यूज करून परत परत मॅनेजिंग कमिटी आसयता. ह्या वर्सा जितलोय मिटींग मॅनेजिंग कमिटीच्यो जाला, एक सुद्दां मिटिंगेन तेणे म्हाज्या कडेन कन्सल्ट करूंक ना, म्हाका कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. म्हणटा तो घेवपाची पद्दत म्हणटा ती काबार केला. कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा ते म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी डस्टबिनान उडयला आनी आपल्याक जाय तशी डिक्टेटरशीप ही चालू आसा दिसली. आयज जेन्ना सांगता किरणजी हितूर आमी 5य टिमींक शेणयला म्हणटा पळय, आमी ह्या प्लेट ग्रुपान पावला पळय तेन्ना आमी 5य टिमींक शेणयला. हो प्लेट ग्रुप म्हणजे कोणा वांगडा खेळटा आमी, ज्यो टिमी तेचे इन्सेप्शनूच जाल्यार 2018. नानाटो म्हणटा त्या सोरपाचो सायंटिफीक अभ्यास पुराय जाला. सोरपाची DNA टेस्टूय केल्या. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकाराची म्हायती. हो सोरोप 200 वर्सां पयलीं 1827 दिश्टी पडिल्लो. अस्तंत घाट, गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक वाठारांत हो सोरोप चड प्रमाणांत दिश्टी पडटा. अभ्यासा उपरांत ह्या सोरपा विशीं आशिल्ले गैरसमज आतां पयस जाले, केरकार उलयलो. आमचे गोंय त्याच प्रमाणे लागसार आसपी गुजरातांतलो जो डांगचो भाग आसा, जो संलग्न आसा आमच्या पश्चिम घाटा कडेन, हे जैव संपदेचे आगर जावन आसा. आनी हांगासर जवळ जवळ 200 वर्सां पयलीं जो नानाटी नांवाचो सोरोप मेळालो, तो सोरोप खऱ्यांनी त्याच प्रजातीचो आसा हे सिद्ध करपाचें काम जे आसा हे दिकांश परमार तज्ञ आसा सापाच्या संदर्भातले, आनी आमच्या गोंयचे अमृत सिंग आनी त्यांच्या वांगडा काम करपी जे शास्त्रज्ञातले SR गणेश संशोधक असले, त्या संशोधकांनी एकत्रित येवन जो वेस्टर्न घाट ब्रॉन्झबॅक ट्री स्नेक जो 1827 ज्याची नोंद जाल्लेली, पूण त्याच्या संदर्भात विशेष अभ्यास असो जावंक नासलो आनी त्या प्रजाती संदर्भात जो गैरसमज असलो, कांय जाण तेका वेगवेगळ्या नांवान वळखताले, कांय जाण तेका सर्वसामान्य नानाटीच म्हणटाले. पण हो जो नानाटी सोरोप आसा तो वेस्टर्न घाट ब्रॉन्झबॅक ट्री स्नेक आसा हे सिद्ध करपाचें काम जे आसा ते त्याचे DNA एनालिसिस, टॅक्झॉनॉमिक स्टडी जी आसा ही करप खूप गरजेची आसली. आनी शास्त्रीय दृश्ट्यान हो अभ्यास करून जगासमोर हे संशोधन जे आसा हे त्राकोबोनिका ह्या संशोधन पत्रिका आसा इंडोनेशियाची, तेतून त्या संदर्भात हे संशोधन नोव्हेंबर 2024 आवृत्तीन प्रकाशित जाल्ले आसा. आनी गुजरात, मागीर महाराष्ट्र किंवा केरळ किंवा दक्षिण भारत हांगासर हो सोरोप जो आसा त्याचो संचार आमकां मेळटा. GMR एरो आनी ATFS एव्हिएशना विशीं सर्टिफिकेट कोर्स सुरू करता. 3 म्हयन्यांचो खंय कोर्स, 1.5 म्हयनो ऑनलायन क्लासी आसतल्यो. ATFSाचो फावंडर राहुल पुलुपुडी उलयला. कार्गो एअरवेन कशें काम करतात त्या विशीं खंय खासा ट्रेनिंग दितले. एअरपोर्टार जॉब सोदतल्यांक लाव जातलो म्हूण राहुल उलयला. We are here to help students and people that are seeking jobs get different skill sets, get them ready in both hard skill sets and soft skill sets in different places. So we have come up with a program with in collaboration with ATFS and GMR Aero Academy, where we'll be doing training for students in the airport authority, and there's different programs for students to learn and also get jobs at the airport directly. As we all know, the aviation industry is vastly growing, and we need more people that are ready to work there. That's why we have partnered with ATFS and GMR Aero Academy. GMR Aero Academy is going to be providing the training. We are primarily quality and service partners for airports across India. We work with the Mopa Goa Airport, Hyderabad. We work with all the Adani airports and Bangalore Airport as well. So one of the key things we try getting into this industry is to get qualified people coming in at various positions which help in enhancing customer experience. Primarily for a very simple reason that our aviation careers started full-fledged with the Mopa Airport. And the quality of students here is phenomenal, whether in terms of how they speak, the way they carry themselves. So we felt that with the skill set they have, it is much more easier to work with them.
आयतारा गोंयच्या पयल्या असिस्टेड लिव्हिंग सेंटराचे पोरण्या गोंया उक्तावण जालें. ओल्ड गोवा हेल्थवेच्या लागीं एला विलेजींत आशिल्ले हे आजी केअर खासा ज्येश्ठ नागरीक तशेंच केअर गिव्हरां खातीर आसा. 2012 सावन कार्यरत आशिल्ल्या ह्या आजी केअराची मुंबयत 4 सेंटरां आसात. गोंयांतले हे 5वें सेंटर. आजी केअराचो फाउंडर आनी CEO प्रसाद भिडेन सांगलें. RG Care is a leading organization which is providing elder care since August 2012. Our focus is how do we improve the quality of care delivered to elders. We have multiple solutions. One of the solutions that we are offering is an assisted living center. Today we have inaugurated Goa's first assisted living center and a dementia care center. This is RG Care's 5th center. We have 4 centers currently in Mumbai and Pune. And today I'm very thrilled and excited to start this in Goa. Goa did not have a single center which is dedicated for dementia, which is dedicated for assisted living center. So RG Care's attempt is to provide that center solution to the families with elders. So who can afford or who can use this assisted living center? Assisted living center is for someone who is having medical challenges like Alzheimer's dementia, Parkinson, cancer, end of life care is what we will offer in the center. This is not a center for healthy seniors. This is for elders who have mobility issues, who have mental health issues, or who have medical issues like a knee replacement, hip replacement. These people can get a best care in our center because we have a team of doctors, nurses, physiotherapists, trained caregivers, psychologists to look after them under one roof. We provide them a nutritious food. We have a lot of activities to focus on their socialization. We have garden. We have a large terrace to do spiritual activities, yoga activities. So this center provides them care and comfort and rehab under one roof. दालगादो कोंकणी अकादेमीचो आयतारा इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांस हॉलात वर्सुकी पुरस्कार भेटवण सुवाळो जालो. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत मुखेल सोयरो जाल्यार फादर आवे मारिया आफोन्स मानाचो सोयरो म्हण ह्या सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. प्रुडंटाचो सिनियर रिपोर्टर सावियो डायसाक फादर फ्रेडी जे द कॉस्ता पत्रकारिता पुरस्कारान भोवमानीत केलो. तशेंच हेर वेगवेगळ्या मळार काम करपी 5 जाणांक अकादमीचो पुरस्कार मेळ्ळा. खूप लोक किंवा तरणाटे सुद्दां आज वेगवेगळ्या साहित्याच्या मळार रोमन लिपींतल्यान लेखन करतात. बाब सावयो आमचो आमी मडगांव तो केन्ना केन्ना आमचे बरेच आसता. तो एक बरो पत्रकार. आय वेलकम द क्रिटिसिजम. हांव चीफ मिनिस्टर आसतना सुद्दां क्रिटिसिजम वेलकम करता. हांवें केन्नाच कोणा एडिटराक आनी रिपोर्टराक फोन मारून क्वेश्चन केलो ना तूं आज अशें कित्याक बरयलें काय म्हणून. दॅट इज माय वे ऑफ स्टायल. पूण तो बरयता म्हणून न्ही पूण तो एक्टिवली बरयता. खंय कितें जालें आतां कोणें तरी म्हटलें ताजें उलयता आसतना कितें जालें की सावयो पावता. आमी कितें जालें जाल्यार तो फुडें सावयो फोन मारता. मातसो यो रे म्हणून तो रोखडो येता इंट्रस्ट घेवन. म्हणजे बाय हार्ट ही डज द वर्क ऑफ रिपोर्टिंग. दॅट इज हीज क्वॉलिटी. आनी अशें सगळे हे आतां 6 जाण पळय तांकां आमी सत्कार केल्या तांकां आमी आज हांगा पुरस्कार भेटयले. ह्या सगळ्यांनी आपल्या स्पियरान आपल्या क्षेत्रांत आपल्या मळाचेर त्या क्षेत्राच्या मळाचेर अत्यंत बरें काम केल्लें आसा म्हणून आज हांगा तांकां पुरस्कार मेळ्ळे. दालगाद कोंकणी अकादेमीच्या वावराची हांव तोखणाय करतां. कोंकणी भास आनी संस्कृताय वयर काडूंक अकादेमी निरंतर प्रयत्न करता आनी उजवाडाचो फोलेर जावन येतले पिळगेक स्फूर्ती दिता. ह्या पुरस्कार न्हयच तुमी केलेल्या वावराची दखल घेवन दिल्यात अशें न्हय. बगर पुरस्कार दिवप म्हणजे आमचे अस्मितायेचो आनी संस्कृतीक दायजाचो समारंभ. पुरस्कार जिखलेल्या मानेस्तानो कोंकणी भाशेचो विकास करूंक आनी ती फुडले पिळगे मेरेन उखलून दवरपाची जबाबदारी तुमच्या भुजांचेर आसा म्हूण आयचो पुरस्कार भेटोवन सुवाळो उगडास करता. बुलेटिनींतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आतां न्यूज आनी प्रोग्राम्स 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट गोवा डिजिटल यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप
वेबसाईट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.